मगर बाबणीनो तुमकां सेमिस्तांक या दुस्तुदेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्या काळ असो धवो आयतार आचरण करचे वखता लनविकायन देवाक मानवोंक जायल्लें जिवीत जिवोंक देवाचो ताळो आज आमकां आपोवणी दिता. ह्या दिशेन जिवोंक जाय आसची कृपा विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक एका मनाची काळजाची जावन आमी आयतीं जावया. एकामेका खातीर विशेष करून मागया. ऑनलायनीर हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतात ते सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या संदर्भार देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक अर्गासन मिस भेटयता. जोकेम डिसोजा कोशेस वाडो तांचेर देवसोद विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. देवदीन सुनील फर्नांडीस हेज्या आत्म्याचो ताच्या मरणाचो 25 वर्स सुगडास काडून ताच्या आत्म्या मिसिता डॉली रोड्रिगेस रुजाई वाडो ताजेर देवसोद मागता आसतना देवदीन विन्सेंट जॉन मॉरस हेज्या आत्म्या मिसिता ग्रेटा मॉरस आनी कुठाम फातिमा वाडो तांच्या एरी देवसोद मागता आसतना देवदीन सेलीन मॉरस हेज्या आत्म्या मिसिता ग्रेटा मॉरस आनी कुठाम फातिमा वाडो. जल्मा दीस आचरण करच्या वखता देवा अर्गासन मिसाचें बलिदान भेटयता. फ्रांसीस सूरज मस्करिनस मोतीमाई वाडो ताका बागी संतोष बरी जल्मा दीस मागया. ताजेर देवसोती विशेष करून संदर्भार मागया. तशेंच बरी भलायकी मागोवन ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक देवा अर्गासन आनी बरी भलायकी मागोवन मिसाचें बलिदान भेटयता. अली शेट्टी मुंबई तिजेर देवसोती मागया. तशेंच प्रत्येसा वसून मिसाचें बलिदान भेटयतात. डॅरन आनी डेझलिन फर्नांडीस कुलशेखर मंगळूरू तांचेर देवसोती मागया. हांगा समेस्ता मजदूत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याचोवे आसूं. मोगाचे न्हू सद्या काळाची सौदव्य आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक एक कुटाम जावन ह्या देव मंदिरान संगातान जमल्या. लनविकायन देवाक मानवो जियोंक आयची देवस्तुती उलो दिता. जो कोण देवा मुखार आपणाक खालतो करता तसल्या देवाची जनवाय संगत पोवन आनी बेसामा फाव जाता. तर लनविकायन जियोन देवाक मानता सारकें जिवीत जियोंक सुमयाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. लनविकायेचें जिवीत जिवोंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना तेच लनविकायेन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक
आमी आमकांच तयार करया, आमच्या पदकाची दूख धरया, इतर काळचा मनाने पवित्र बलिदान बटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमी केल्ल्या पदकाची दूख धन सांगता म्हणया, सर्व पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडबड अपराध. हे पसत बगेन हांव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या स्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, ईसा काकूत कर, ख्रिस्त काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. महिमा देवा उंचरगी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक सोंसारी. सर्वेस्वर देव सर्गीच्या राया, सर्वपदवेदार देवा बापा, आमी तुका वळखता, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुज्या तोर वैभवापासून आमी तुका दिन वाजता. सुम्या एकल्या जनीक पुता जेजू क्रिस्ता, सुम्या देवा देवाची शिळये, बापाच्यो पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटा, आमची काकूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटा, आमची मागणी मानून घे. तूं बापाच्या उजव्या बसलाय, आमची काकूत कर. त्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे, जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं भोगतो. प्रार्थुया. आमच्या ते साव बसोत इराद्या बसोत विशेष करून संदर्भात मागया जे इरादे दवरून हे मिसाचें बलिदान हांव भेटयतां ते इरादे सुम्या मुखार आमी दवरया. भुमोगाळ बाप्पा आमच्या देवा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पदकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलाय. तशेंच सासणाचें सूख बगूंक आमकां फोव कर.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. झकारियाच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुजलेमाचे दुवे संतोषान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो नितीवंत आनी जैतेवंत, तो कालतो आनी गाडवार बसोन येता. गाडवाच्या पोरार, गाडवाच्या तारुण पोरार बसोन तो येता. एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुजलेमाचे घोडे तो नांस करतलो. झुजाचे दोणून तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो. ताचें साम्राज्य दर्यातावन दर्या पर्यंत आनी युफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाळ तुज्या नांवाची उडवी गाता. देवा मुच्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवी गाता. हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया, सदांकाळ तुजें नांव हांव वागता. दिसान दीस तुका हांव दिनवासता आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता. देवा मोच्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवी गाता. सुमी दयाळानी काकुळदार, सुस्निकायेन आनी प्रिती मोगान बरलोलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रसनी थंय कनवाळायेन बरलोलो. देवा मोच्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवी गाता. देवा मोच्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवी गाता. सांव पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देवाचो पवित्रत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्रत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात,
पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या कोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोठ लनांक तुवें उगडल्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्या जाणट्यांनी बुधवंतां लिपोवन दवरिल्ल्यो संगती लनांक तुवें उगडाप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक शिवयल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. हे ह्या म्हजे सस्से तुमी समेस्त कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घे आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलभ आनी म्हजें ओजें हळू. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो तशेंच भक्तिकानो, हेचे सुवार्थेंत अपुर्बायची शिकवणो जेजू आमकां सांगता. अपुर्बायची शिकवण जेजू आमकां दिता आनी म्हणटा, बापा सर्ग संसाराच्या धन्या जाणट्यांनी बुधवंतां लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. कसल्यो संगती, कसल्यो संगती जेजू क्रिस्तान उगडाप केल्यो. बुधवंतां तावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक उगडाप केलो. कसल्यो संगती, कसल्यो संगती, कितें म्हणटात तुमी? बुधवंतां तावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती, जाणट्यांनी बुधवंतां तावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक उगडाप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय सौम्या, वय देवा, वय बापा, तुका तें बरें दिसलें. जेजू म्हणटा, कसल्यो संगती उगडाप केल्यो. आई अप्पा, कसल्यो संगती. कोण ಗೊತ್ತುನಾ ಮೂಗು ಕಾಲಲ್ಲೋ ಮೂಗನಿ ಮೊಗೆ ಗಟ್ಟು केले. हां, कसल्यो संगती. सर्गींच्या राजाच्यो संगती, सर्गींच्या राजाच्यो संगती तो बुधवंतां तावन आनी जाणट्यां तावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती आमकां सगळ्यांकी ल्हानांतल्या ल्हानांक उगडाप केलो. सर्गींच्या राजाच्यो संगती. लुकाच्या वांजेलांत पळयलें जाल्यार जेजू सर्गींच्या राजा विशांत साद्या लोकां लागीं उलयता. साद्या लोकां लागीं कशें उलयता जेजू सर्गींच्या राजाच्यो संगती? ओपारणी उलयता, ओपारणी.
आनी कसल्यो ओपारी तो दिता. नासांत कितें घडलें, मंगळाग्रांत कितें घडलें, चंद्रलोकांत कितें घडलें तें सांगता की तो सांगिना. कसल्यो ओपारी सर्गींच्या राजाच्यो जेजू उल्लेख करता हांगासर. कसल्यो पळया, सर्गींच्या राजा विशांत सर्गींचे राज कोणाक कशें आसा कितें आसा तें कोणा गोत्तू ना. सर्गींच्या राज गोत्ता आसचें जेजूक मात्र, कित्याक तो थंय तावनूस आयलो, थंयसर तो जी येता थंयसर आसा, सगळ्यान तो आसा. पूण ह्या सर्गींच्या राजा विशांत पळया, खंयच्याच विज्ञानीक सांगूंक जायना, खंयच्याच जाणाऱ्याक सांगूंक जायना, खंयच्याच विज्ञानीक सोदून काडूंक जायना. बुद्धवंतां तावन जाणट्यां तावन हे सगळे लिपोवन उरलेल्यो संगती जेजून ल्हानांतल्या ल्हानांक कशें उगडापी केल्यो पळया. जेजूची ओपार कसली, ओंपियांची ओपार, ओंपियांची न्ही गे. ओंपियांची ओपार म्हणटा आसतना तें कोणाक उगडापी केलें? सगोळेकाराक. एका सगोळेकारा भाताची गोवांची सगोळी करतल्या सगोळेकाराक उगडापी केलें. एक गादो कुसून जाल्या उपरांत एक ओंपी ओंपता, ओंपणेंत बी ओंपता, ओंपणेंत न्ही गे. देवा कुशीच्या बावळ्याक ओंपणेची दोरी घालता वय गे. आनी ताच्या दाव्या पांयाच्या पोटराचेर ती ओंपणी रावोशें करता. आनी त्या ओंपणेंत हळटाचे ललान रोव आयलेले बी तें शेणाच्या उदकांत कायलें भिजोवन पळया आयतें करन तो मूठ मारन तें बी ओंपता. आनी तें ओंपलेलें बी थोडें मेरेर पडटा. मेरेर आसली सुकणीं, पुंडदा, पारिवाळा म्हणटा, पुंडदा आनी पारवे आनी डोंकां इत्यादी येवन तें खातात. कांय थोडे बी कडपी सुवातेर गाद्याच्या बोगलेन आसलेल्या ल्हान कडपीचेर ते पडून नासता. आनी रेडे पाडे चलतना गाद्याचें उदक माती त्या कडपीचेर सुवातेर पडलेली आसा. बी थंयसर पडटा, तें रप्प किर्लता, पूण पाळां रोमूंक सुवात ना देखून तें वताक करपता. कांय थोडे बी इल्लेशे गाद्याच्या बगलेर आसल्या काटामणीचेर पडटा. थंयसर कायली रूख झाडां, कायली खांटी आसता, तातूंत पडटा आनी तातूंत तें किर्लता. पूण ह्या झाडांच्या कांटयेच्या ह्या अडचणेंत तें चड वाडना, तें सुरता. पूण 99% बी तें बऱ्या सुवातेर पडटा, तें बरें किर्लता, बरो रोव जाता, बरी नेस जाता, बरें भास जाता, बरें पिकता आनी तें बरें करून फळ दिता. हें कोणाक सांगलें? एक साद्या रैतांक, कृशी करतल्यांक, तें PhD केल्ल्यांक सांगूं ना, वा व्हड व्हड एग्जाम बरोवन पास जाल्ल्या दाक्तरांक सांगूं ना. फकत त्या सागोळेकारांक एब्बेट्टू चापू आसात पळय, त्या सागोळेकारांक ताणें सांगलें. आनी सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची ओपार ताणें सांगली. सर्गींच्या राजा विशां सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची ओपार. आनी ती ओपार पळया एक गोवळ्याक सरी जाल्ली. तो गोवळी कितें करता? बोकऱ्यांची जतन करता. तो कांय बँकांत वचून कॅशियराचें काम करना, वा खंय हॉटलाक वचून मॅनेजराचें काम करना. तो बोकऱ्यांचें काम, सादो मनीस, ताका बरोवंक गोत्तू ना, ताका वाचूंक गोत्तू ना. तसल्याक सर्गींच्या राजा विशांत जेजू तसल्या मनशांक विणता आनी तसल्या मनशांक तो दिता. सर्गींचे राजाचे विशांतली शिकोण. तिसऱ्यान जेजू पळया सर्गींच्या राजाची शिकोण कोणाक दिता? पळया जाळाची ओपार न्ही गे. मासली पाकतल्या मोगरांक दिता. मासली पाकतले मोगोर तुमी गेल्या मालपे गेल्या जाल्यार, वा तुमी आमच्या मंगळूरच्या बंदराक गेल्या जाल्यार तुमी पळयतात कितल्योश्यो बोटी थंयसर आसात, कळ्ळें गे. आनी त्यो बोटी एका सकाळीं भायर सरल्यो जाल्यार 3-4 दिसां उपरांत फाटीं येतात. व्हड व्हड रामपोणी घालतात आनी जायती मासली धरतात. एक हप्तो पर्यंत दर्यांत आसतात. भरून मासली भरून मागीर ते फाटीं येतात. पळया तातूंत आसले कोणी शिकपी न्ही, कोणी व्हडले शिकपी न्ही. इंग्लीश उलोवंक तांकां येना. तांची भास ते उलयता, लोकल भास ते उलयतात. व्हडली जाणवाय तांकां ना. सायन्स विज्ञान तांणी शिकोवना, गणीत तांणी शिकोवना.
व्हडले व्हडले इकॉनॉमिक्स तांकां गोत्तू ना. तांकां जाळ घालूंक गोत्ता आसा, पिंजलेलीं जाळां सामा करूंक गोत्ता आसा, मासली ओडूंक गोत्ता आसा, जाळां सिरकल्ली मासली काडूंक गोत्ता आसा. तसल्या मनशांक, साद्या मनशांक ही ओपार, सर्गीच्या राजाची ओपार, बुद्धवंत आनी जाणट्यांत हांव लिपोवन दवरलेली ओपार ताणें तांकां सांगली, जाळाची ओपार. आनी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, खमीरेची ओपार ताणें सांगली. खमीरेची ओपार कुजनांत वावर करतल्या स्त्रियांकय ताणें सोडूं ना. पापाच्यो स्त्रियो, ह्या दादल्यांच्या बावळ्या खाल, हाता खाल कश्ट नासलेल्या स्त्रियांक, पळया अस्कत आसलेल्या स्त्रियांक फकत गो येताना च्या करून कापी करून दिवचें, तांकां बरें बरें रांदचें, बकऱ्यो करच्यो, मांस करचें, एक पुरा करचें, मीठ चड जाल्यार गाडी आयकोवच्यो, आनी कांय छाप्पे जाल्यार गाडी आयकोवच्यो, ठीक जाल्यार पुरपूर आयकोवचें. हें सगळें आयकोन कश्ट येतल्या त्या स्त्रियांक पर्यंत खमीरेची ओपार सांगून पळया सर्गींचें राज पळया जायत्या शिकनातलेल्या स्त्रियांकी, कुजनान काम करतल्या, पळया आदल्या काळार शिकप नातलें न्ही गे, शिकप नातलें कांय स्त्रियांक, कांय कोणाक शिकप नातलें. तसल्या स्त्रियांक पर्यंत सर्गींच्या राजाची ओपार, खमीरेची ओपार ताणें सांगली. आनी सर्गींचें राज्य कितें म्हूण ताणें विवारिलें. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ताणें बिझनेसकारांकय सोडूं ना. थोडे वहिवाट करतात न्ही, रुखांचे बिझनेस, गोरवांचे बिझनेस, आनी कांय थोडे जाग्याचे बिझनेस, हे पुरा करतात. तसल्यांक पळया जाग्याचे ते कांय व्हडले शिकले न्ही, एजंटाचें काम करचें कोताय, बड्याचें घर जाय जाल्यार बऱ्याचें घर, जागो जाय जाल्यार जागो, अशें करतले. ते कांय व्हडले शिकले न्ही. इंजिनियरींग, सिवील इंजिनियरींग तांणी करूं ना. तसल्यांकी पूर्ण दवरलेल्या दिरव्याचे ओपार ताणें सांगली. पूर्ण दवरलेल्या दिरव्याची पळया बरो जागो मेळ्ळो जाल्यार आसलो जागो विकून बरो काण घेवन तातूंत इल्लो फायदो जोडचो. पळया तसले पूर्ण दवरलेल्या दिरव्यांची ओपार सांगून तसले ल्हान कामाचे दळाली करतल्या बिझनेसकारांक पर्यंत जेजून ही ओपार सांगली. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया ओपार सांगली. ताणें केदींगच विज्ञानीक आपोवन जावं दी, ताणें व्हड शिकतेल्या मनशां जावं दी, ताणें आपोवन सांगूं ना. शास्त्र्यांकी ताणें ओपार सांगूं ना, फरिजावांकी ताणें सांगूं ना. कित्याक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार जेजो म्हणटा पळया अपुर्बाचे, तो म्हणटा ह्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक मात्र, गर्व्यांक अहंकारांक सर्गींच्या राजाच्यो संगती त्यो नटवनांत, त्यो मोतीक वसनांत, त्यो काळजाक रिगनांत. गर्व्यांक अहंकारांक ह्यो संगती तांच्या काळजांत वसनांत, मोती ती रिगनांत. कित्याक तांची मोत दाड्डी जाल्ली आसा, तांची काळजां दारूण जाल्लीं आसात. तसल्यांक ह्यो संगती रिगनांत देखून तसल्यांक सर्गीच्या राजाचे विशांत सांगून कांय प्रयोजन ना म्हणलें सत जेजू जाणा जाता. आनी त्या विशांत तो कांय उलयना. मुंदरसून तो म्हणटा, येया तुमी कश्ट येतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. पळया तूं कोणाक आपयता? कश्ट येतल्यांक आपयता. कोणीय जावं दी, शिकपी जावं दी, अशिकपी जावं दी, दादलो जावं दी, स्त्री जावं दी, भुरगो जावं दी, भुरगें जावं दी, कोणीय जावं दी, तुमी कश्टार आसात जाल्यार म्हजे लागीं या म्हणटा. पूण एक कंडिशन घालता तो, सगळीं म्हजे लागीं येया. सगळ्यांक अवकाश आसा, शिकप्यांकी आसा, अशिकप्यांकी आसा, ग्रेस्तांकी आसा, दुबळ्यांकी आसा. येया तुमी, पूण वन कंडिशन, येया आनी म्हजें लागचें शिकचें मात्र. तुमी आयल्यार पावना. यू हॅव टू कम टू मी आनी यू हॅव टू लर्न फ्रॉम मी. यू हॅव टू लर्न फ्रॉम मी. तुमी म्हजें शिकोवंक आसा. कितें शिकोवंक आसा? म्हजें बोळेपण, म्हजें कालतेपण तुमी तुमचें करून घेवंक आसा. म्हजें बोळेपण, म्हजें कालतेपण तुमी तुमचें करून घेवंक आसा. कसलें बोळेपण जेजूचें, कसलें कालतेपण जेजूचें. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अपुर्बायन सा पावलो म्हणटा, सैमंतो देव सर्ग संसाराचो रचणार अधिपती, तो सर्ग संसाराचो रचणार. त्या समासंपणाक लब्धन रावंक ना. पळया त्या समासंपणाक तो लब्धन रावंक ना. मनशाचें रूप ताणें घेतलें, गुलामाचें रूप ताणें घेतलें, गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो. कळ्या? गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो. रावंक स्वंत घर ना, स्वंत बिडार ना, कोणाच्या घरा रावलो, कोणाच्या घरा जेवलो.
मोरोंकी भुमींत मोरोंक ताका फोव जाले ना भुमी आनी आकाशामध्ये उमकळोन मेलो. मेल्या उपरांत ताचेच सुपोंड म्हूण ताका ना अरिमथ्याच्या जुजेच्या पोंडांत ताका दवरलो. असली दुर्पळ कायताची पड्या सैमान तो देव पूण त्या समासमपणा लब्धून रावंक ना. आमचे गतीन तो जियेलो, गुलामाचे रूप ताणें घेतलें, पातक मात्र सांडून आमचे बरी तो जालो. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, ती जेजूचें घालतेपण, जेजूचें बोळेपण तें, जेजूचें घालतेपण तें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. देखून जेजू पळया जेजूक ऊंच उबारलो बागवय जाय म्हण हरी एक दिमी त्या नांवाक आतां आनी संवसारी सरापर्यंत म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. अपुर्बायेचे जेजू म्हणटा, देखून तुमी म्हजे लागीं येजे आनी म्हजे लागचे शिकचे, कित्याक हांव बळ्या आनी घालत्या काळज असो. म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया, म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया. म्हजें चिंताप, म्हजें बळेपण, म्हजें कलतेपण, म्हजें कश्ट, म्हजो कुरीस तुमचो करून घेया, म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया. जूं म्हणटा आसतना कितें उडास येता तुमकां? जूं म्हणटा आसतना कितें उडास येता? जूं म्हळ्यार गोता न्ही, कन्नडांत नोगा म्हणटात. नोगा हां जूं म्हणटा आसतना कितें उडास येता? फस्टचें रेड्यांचो उडास येता, पाड्यांचो उडास येता, गायचो उडास येता, म्हशीचो उडास येता. आं पयलें म्हशीक कसो मानताले, गुड्डू म्हस आसल्यार आपणे पासून घालनातले जाल्यार ती काही कसो मानचें आहलें. आमगेर आसले रेडो हुशार नासलो, म्हशीक कितें बांदलें जाता, जायना म्हूण कांय ना. जूं म्हळ्यार कितें? जूं म्हळ्यार कितें उडास येता? वजन. जूं म्हळ्यार वजन पळया. दोन तरांची जुवां आसात, एक कश्चें जूं आनी एक गाडयेचें जूं. गाडयेचें जूं दुसेंत रावंड, गाडयेचें जूं रावंड आसा. ती गाडी आसा पळया, रावंड जूं, ताका दोन किडी आसात. किडी जूं उकल्ले कितें म्हणटात, जूं उकल्ले कुडले पाडे येवन बग्गून कान दितात आनी वजन पाड्यांच्या कांदार बसता. कळ्ळें गी? आनी कश्चें जूं आसा, कश्चें जूं इल्लेशें कितें इल्लेशें चारे आसा. खंयच्या रुखाचे चडाव जूं करतात? तुमी कान करपी ते कानान तोंड करना. आंब्याचें बरें जालें, पणसाचें म्हणून. खात्र्याची बोडी मात रेड्यांक कुसूंक, खात्र्याची बोडी बेस्ट. कळ्ळें गी? खंयचें तुमी पुरो अमेरिकान जाल्यार. सुरंगीच्या रुखाचें जूं, सुरंगीच्या कित्याक म्हळ्यार सुरंगीचो रूख हळू पूण घट्ट, मोडो ना जूं. आनी रेड्याच्या पाड्याच्या कांदार तें आसलें कळना. सुरंगीच्या रुखाचें जूं आनी ताका तळट्या माडाचो कोपो कलसो आनी नांगोर बांदचो. पाड्याचें जूं इल्लें इंगड, रेड्याचें जूं इल्लें इंगड आसता. कित्याक रेड्याक कांद ना, ताच्या घुमट्याच्या तकलेर कांदार जूं बसता. पाड्यांक एक कांद म्हणून आसा आनी एक फाटल्यान, देखून जूं फाटीं धांवना. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हें जूं म्हणटा आसतना वजन. आनी जेजू म्हणटा हें वजन तुमी घे जाय, वजन तुमी घे जाय. खलतेपणान भरलेलें वजन, खुर्साचें वजन, तुमच्या जिविताचे कश्ट नाका म्हणलो म्हजो पाटलावदार जावंक योग्य न्ही. देखून कश्ट म्हणलें वजन आसा पळय, तो घेवन तुमी म्हजो पाटलाव करी जाय. कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशे तो आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, कित्याक तूं म्हणटा तुमकां समाधान मेळटलें. तुमी समाधान अशें येतात, समाधानान तुमकां मेळोवंक अशें येतात. सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करा, सोम्याचें जूं, सोम्याचो कुरीस तुमचो करून घेया. कश्ट म्हणलें संतोशान स्विकार करा, धैर्यान फूड करची कृपा मागा आनी तुमकां समाधान मेळटलें, संतोष मेळटलो त्या कश्टा फाटल्यान. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, देखून तो म्हणटा म्हजें जूं ओंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू पळया. म्हजें जूं ओंक सुलाभ. आनी तें कोणाक अर्थ जाता?
कलत्या मनाच्यांक मात्र बळे मनाच्यांक मात्र सदे जावन बळे जावन सोम्या लागीं येता थंयसरल्यांक मात्र तें समाधान लाभता थंयसर मात्र तें वचें होवंक सुलभ जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून आमी कलतेपणान बळेपणान देखून माथेवाच्या वंजलांत अध्याय 5 दोंगरा वयल्या प्रसंगान जेजू आपूण बायल म्हणटा कितें आपूण दुर्बळी म्हण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गीचें राज्य तांचें सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातले तांचें दायज नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक म्हूण मेळटलो पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सादेपणाक बळेपणाक जेजू एक आदर्श ताचो मुखलो भाग मुंदरसून सांपावलो दुसऱ्या वचपान म्हणटा कितें म्हणटा पळया कितें म्हणटा तो म्हणटा देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही पगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चला पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेया तुमचे थंय पवित्र आत्मा आसा वय जाल्यार तुमी रक्त मासाच्या ओडणे प्रमाणे अपेक्षे प्रमाणे न्ही बगार आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे तुमी जियेसय रक्तमासाची ओडणी खंयची हा रक्तमासांत हांव येवचें राग मोसोर द्वेश हगे फरीकपण पानोत्सव पडसाळ बेबदेपण हे सगळें रक्तमासांत हांव उपजोवचें रक्तमासांत हांव आनी तातूंत कितें मेळटा तातूंत कितें समाधान मेळना तातूंत कितेंच बरेंपण मेळना तातूंत सर्गीचें राज मेळना समाधानाचें जिवीत मेळना रक्तमासाची ओडणी आसून तुवें एक करणी केली जाल्यार मागीर तूं पश्चाताप कितले रेप घडतात कितलेशे रेप करून सामुहीक अत्याचार करून विशीं मरतात त्या घडये ते रेप करतल्यांक गुर्तुना ताच्या उपरांत कैद करना तांकां अरेस्ट करना तांकां मारतना बडयतना जैलांत आसतना पश्चाताप पळया बरी करणी गी ती न्ही कांय एकलो पिवन टायट बेबदो जावन मार्गार पडोवन विणगो पडलो ताच्या बायले भुरग्यांक खबर मेळ्ळी ती येवन आपुरवून गेली ताच्या धर्मान बायले भुरग्याची मोरयाद गेली उपरांत तो पश्चाताप पावता अशें हांवें तशें करनो आसलें मागीर बेबदेपण पानोत्सव राग आयलो आनी रागान बायलेक मारले भुरग्यांक मारले सगळे घरांत सत्यनाश केले आनी राग पिरवले उपरांत दुसरे दिसा चिंता आसतना हांवें तशें करून वचूं आसलें पश्चाताप रक्तमासाच्यो खरण्यो थोडे पटी आमच्या नासमाधाना कारण जातात रक्तमासाच्यो खरण्यो थोडे पटी आमच्या थोडे पटी आमच्या बेजाराक आमच्या दुखाक कारण जातात ह्यो संगती सर्गीचे राज जोडूंक शकनात देखून हो आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चला आत्म्याची कुशी कसली समाधान मोग शांती बोगसाणे सोसणीकाय सोडदोड त्याग शांती हे सगळ्यो आत्म्याच्यो संगती आनी तूं कितें मेळटा आनी तूं बरेंपण मेळटा आनी तूं बेसांवां मेळटात आनी तूं समाधान मेळटा संतोष मेळटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चलचे हर प्रयत्न आमी करूंक जाय म्हणलें सत देवाची उतर आमकां दिता आनी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे कशें चलयेत कलतेपण असल्यार मात्र विधेयपण असल्यार मात्र आत्म्याक कल जावंक तयार आसा तो प्रती एकलो आत्म्याचो ताळो आयकता आत्म्याक कल जावंक तयार आसा तो प्रती एकलो आत्म्याचो ताळो आयकता हंकारी तो बिलकुल आयकना ग्रेस्तर नाटो जेजू लागीं आयलो सास्तीक जिबी जोडीचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय म्हूण जेजूक सवाल करी लागलो जेजून म्हणलें उपादेश पाळ खंयचे ते उपादेश म्हणून आनीकी अंकारान सवाल करी लागलो आनी देवा सोमयान म्हळें दाव उपादेश देवान मोइजेक दिले ते पाळ ते हांव ल्हानतान पाळून आयलां तातूंत 100 मार्क्स हांवें काडल्यात आनी सर्ती कितें करी जाय सांग आनी तो अंकारान गर्वान उलयतलो जेजून बिरमोतीन ताची दिश्ट घाली पूण ताणें कलतेपणान जेजूचे दिश्ट घालूंक तो सुकोवंक ना कित्याक ताका दरबस्त आस्त बुदीक आसलें दरबस्त संपत्त आसली दरबस्त दुडू आसलो आनी ताची सगळी पाथयणी सगळो तांचो हाम त्या दुडवाचेर आसलो आस्त बदकाराचेर आसलो तातूंत ताणें सगळें जोडटा म्हूण चिंतलें पूण जेजून म्हळें चडतीक आसा ते वीख दुर्बळ्या वांट उपरांत म्हजो पाटलाव कर सट्ट करून बायसून गेलो तो जेजू पळोवं ना कलतो जावं ना बळो जावं ना
आणि बळेपणान कलतेपणान जेजूचे दिश्ट घालून सोकोवना देखून तो ना समाधानान फाटीं गेलो म्हज्या मोगाच्या भावबडिनो जेजू लागी हायिल्ले हर एकले समाधानान फाटीं गेले वो एकलो मात्र हंकारान गर्वान आयलो आणि आपल्या ग्रेस्तकाचेर पातयेवन आयलो मनीस मात्र ना समाधानान फाटीं गेलो देखून म्हज्या मोगाच्या भावबडिनो बळेपण कलतेपण जेजूचें समाधान आमकां जोडून दिता आणि हें जावन आसा सर्गींच्या राजाचें समाधान देखून एक घडी परतोळे धांवपी आमी सर्गींच्या राजाच्यो संगती आमकां ल्हानांतल्या ल्हानांक सोम्यान उगडाप केल्यात ह्यो कलतेपणान स्विकार करूंक जाय कृपा बळेपणान स्विकार करूंक जाय सो आदार सोम्येतान मागोवन घेवया आमी सर्गींच्या राजाची बेसांवां जोडची मनशां जावया तसो सोमी जेजू आमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागया आमेन उबी रावया तरी एका देवातें आसलो आमचो बाबा तूं सारयां सगळीं सांगाता एकाच देवा सतमंता सर्वपृथ्वीदार सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या वस्तू सोर असणार अनेका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सतमंता देवा सकलो स्पुतो सर्कळाडी बाबातान जल्मला देवातानुस देव उजवाडातानुस वाड तर देवातानुस सल्लो करो देव तो देवातान सल्मला तगर सुमना बाबाच्या सई बासो ताजे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसत आनी आमचे सोडवण्या बसत सर्गात तांतो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकाय मायेची उदरी ताणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत पांच पिला ताका ताका कुर्सार मारलो आनी कश्ट मरण सोंसले ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गात सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनस्वी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके हे वर्ष आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता सोमी आनी जीव दता तो बापानी बुता तो आनी सला बापानी बुता बराबर ताका समसर को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाते वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदता वरवीं स्थापलेले पवित्र सभे सत मानता पदकाच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्थाना समन मानता आनी वेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवानपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वास रावता आमेन ह्याच विस्वासान बावरतात आमची मागणी आमची गरजो आशा तरी एका देवाच्या पांयांतळा आमी समर्पिया मोगळा बापा पवित्र सभेच्या सर धर्मीक आनी लायक मुखेल्यांनी ल्हानविकाय सोशे गुण पांगरून क्रिस्ताची वळख धैर्यान सर्वांक परगटूंक तांकां बोड आनी सकत दी म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक सर राजकीय मुखेल्यांनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांचे ते बरें मोन रस सर नागरिकांनी तांचे समाधान आनी भावभावनापूण स्पिरितान बरयले राष्ट्र निर्माण करूंक तांकां बेसांवांनी भर म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक आमची कुटुंबां मोगाची आनी भावार्थाची बंदेरां जायशें कर तशेंच कुटुंबाच्या हर एक सांद्यांनी पवित्रत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चलून तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान भरून भावार्थी बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी संवसाराच्या आकर्शणाक लेखावर्तें ओळख जायनासता कलतेपणाचो शे गुण आपणावन सर्गींच्या राजा खातीर अत्रेगोंक आनी वावर करूंक तांकां बेसांवांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक लग्न जिवितांत भितर सरून भुरग्यांचें देणें फावो जायनासलेल्या जोड्यां खातीर मागता तांचे थंय उदार जा आनी तुजे मजतीन तांणी आशिल्लें फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदानात आजार जाल्लीं आमी सोम्यान दाखयल्ल्या ल्हानविकायेच्या जिविताक वेंग मारूंक सर्गींचे खरे जाणवायेन बरोवन खरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमची मागणी इकडी परतोळे धांवपया आमच्या व्यासकी गरजां खातीर मागया पृथ्वीक बरो पावस फाटल्या दिसांनी फावो केल्ल्या बसत धन्य देवाक अर्गां दिवया आनी बरो पावस मुखल्या दिसांनी आमकां फावो जावं दी कृषी बेळ्याक पृथ्वीक जाय पुरतें उदक जाय जावचो तसलो पावस आमकां फावो जावं दी म्हणी मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देईन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसांव सर्गींच्या राजाच्यो संगती आमकां ल्हानांतल्या ल्हानांक तरातरांनी उगडाप केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता ह्या संगती ह्यो सर्गींच्यो संगती ल्हानविकायेन बळेपणान स्विकार करून सर्गींच्या राजाची बेसांवां जोडची मनशां आमी जावंक जाय अशी कृपा
आम्हा समेस्तांतय वळय म्हूण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी कोण गे बापा ह्यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो कोण गे बापा ह्यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो उंडोवान घेन घेवन तुजेशी आयलो आमकां सामी तुका काणी सांगिता जिवीत कर हे नंदन भक्तीन परता माया मोगन सदा जीव बेसावा शेता काण गे बापा ह्यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो काण गे बापा ह्यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो कलते दुकेस काळी सोम्या मेस्पताय वाक्यान भाचव जावच्या तुम अपेक्षिताय मोगान त्यागाची आदर तुजो दी संवसारान तुका साथ जावं तुजी कृपा दी काण गे बापा ह्यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो काण गे बापा ह्यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो बापा दिलाय तुवें मोगाच्या भुताक ताणें आपणाक दिलो बळी जावंक पातकाक पेल्याक सेवा दुबळ्या दक्यांक पावूंक आमकां उदारपणान भर काण गे बापा ह्यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो आम्ही त्याच्या दिवशी काण गे बापा ह्यो सर्वेस्पर सर्वस्तर आम्ही तुझी स्तुती करतो भुरग्यांनी तुज्या रोज आम्ही मोगान तुका भेटी भेटोवच्यो दाखवून सर्वरून केला तुमकां मी पिवून जातलो ससनाच्या ससना देवाची स्तुती जावं सर्वेस्परा लन्वीक मनान आनी पदकाची दूख धरून तुजे मुखार आमी येता तर तूं आमकां मानून घे आनी आयच्या दिसा भेटयता तें बलिदान तुका मानवो सर्वेस्परा देवा म्हज्या कोट्यापणान तूं म्हाका धून काड सर्वेस्परा म्हज्या पदकान तूं म्हाका तूं नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्ववेदा देवा मानतात असलें जावं म्हण मागाती तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां उबारात आमीन
सर्वेस्पराकुमच्या देवा दिन वासूया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फैद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मोरयेतून जल्मो घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनः जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित दळबारांचो सर्वेस्पर देव सर्गांनी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान होसाना उंचर्गी होसाना उंचर्गी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी होसाना उंचर्गी होसाना उंचर्गी आमी दिंबिगल्यांब पवित्र घडी आमी संभ्रमता म्हणून आनी वाय नासलें जेजूचे मासान इरेगस जावन बदलची पवित्रात्म्याची भोव पवित्र घडी कलतेपणान बळेपणान हे घडये आमी वांटेली जावया कलतेपणान बळेपणान आमचें समर्पण करया सर्गींची बेसांवां जोडया बापा करस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नीक करचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडता सो गूठ तुझे मरण आमी संभ्रमता आनी तूं परत येस तुझे पुनर्जीवन परगडता बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी उच्छीवीत सोडून आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतले आमी समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभे सुडास करी लियो आमचो पापा पिटर पोलो आमचो गोडी बापा आनी सगळी ह्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी इश्टगादी नोंदलेल्या समेस्तां तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरी देवाच्या माय संगाती ती सपती भाग्यवान झुजे भाग्यवान धर्म जाता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे तय पवित्रत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मानानी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवना आनी आमच्या सोडूंदराची आजी नामतीन दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र सांग, तुजें राज समका येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत सांग. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शेतां तशें आमची पदकां आमोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार का कोळतेने सर्व पदकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. कित्यारस्वडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची गोडी आनी रक्ताचे मिसळे वरवीं आमकां ती सोदलेल्या सस्तांचे जिवीत मेळो. स्वामी जेजू क्रिस्ताचे देवाच्या बापाच्या कुशे प्रमाणे पवित्र सहकारान तुज्या देवाचे शेळिये संसाराची आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराची पाप काढतेवे. आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेवे. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटात ती शेळयेच्या छेवणाक आपयल्यान ती सुवागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. जेसू तू ये मोचे थंय काळजान प्रकाश वांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वागय. जेसू तू ये मोचे थंय काळजान प्रकाश वांकय
प्रार्थुया. बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा येद्या वर्त्या देण्यानी तूं आमकां भरल्याय. ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाक्कळ न्हू हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून हे आजवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची व्हड उपकार. मान तुका हंगळप तुका हरसून गायता तुका. भक्तीन मिसान वाटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाळ पुता सोवे हंकार मोरे आशिर्वाद दिव आमकां. नमान बळोक जेजू रोजार साहेबिनी सगळी संगता भगीन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समेस्तांक देव बरें करूं. हॅव ए गुड डे. गॉड ब्लेस यू. मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा तो न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा हांव ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरेची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या परगटणे वरवीं जायत्याची काळजामोना दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पडयतां. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादान अनारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.